जे फाटल्या दिसांनी सिग्नल्स जी फातोडा कॉन्स्टिट्युन्सी तिन्ही सिग्नल्स एक दोन तिन्ही सिग्नल्स जी बंद पडिल्ली पण एक कावन्सिलरांनी रिक्वेस्ट केल्ली की सिग्नल्स बंद पडले ताजेर मागीर विंगळ 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 ताजेर उलोवप जालें. हांवें त्या वेळार सांगिल्लें की सिग्नल्स ही कित्याक बंद पडल्या, कितें ताका टॅक्निकल फॉल्स आहा, कितें आसा हें सगळें पळयता सविस्तर पळयात कशें आसा. कसली गोश्ट करता आसतना ती गोश्ट बरी काय वायट आनी तें कशें करप हें सगळें पळोवचें पडटा. आनी आज म्हाका सांगपाक उमेद दिसता विदीन अ वीक टायम ती तिनी सिग्नल्स चालू जाल्ले कडेन आसा आनी ताजें सगळें श्रेय त्या कावन्सिलाक वता. तातूंत भितर मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत, फातोड्डेचे माजी आमदार दामू नायक आनीक खास करून हांव अभिनंदन करता आमचे ट्राफिकाचे PI गौतम साळुंके हाजेंय कॉन्ट्रिब्युशन खुबशें आसा. आमी तें बेश्टें सहज अशेंच केलें ना. PI गौतम साळुंकेक आमी घेवन भोंवले, तिनी सिग्नलां पडलें ताजे कडेन, कित्याक ट्राफीक सगळें तो मॅनेज करता. ताजे कडेन सगळें विचारपूस केलें बाबा कित्याक लागून सिग्नल कितें आसा कशें आसा पळय. एक इलेक्ट्रॉनिक्स आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी म्हजी बायट घेतात, तुमी बायट घेतात, थोडे तुमी टॅक्निकल मोबायलाचेर बायट घेतात, तुमी लायव्हय करतात. काही मोबायला भितर टॅक्निकल फॉल्ट्स असतात, मग ते सगळे जाग्यार उडयता जाल्यार काही रिपेर करपाक टायम दिवचो पडटा. आनीक जो अशे सिग्नल्स बसयल्लो त्या मनशाक आमी कॉन्टॅक्ट केलो, मिस्टर अंकीत जैन, ताका आमी मेळ्ळे, ताका कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताणें ती तिनी सिग्नल्स आज चालू केले कडेन दिश्टी पडटा. तिनी सिग्नल चालू आसा. हांव मुद्दम हांगा येवपाक लेट जालो, हांव मुद्दम तिनी सिग्नलां पासय मारून आयलां आनी तिनी सिग्नलाक हांव रावून आयलां. तिनी कडेन सिग्नल चलतात. हांव तुमचे म्हऱ्यान आयलो डायरेक्ट तुमचे म्हऱ्यान एक्सप्रेस करपाक डायरेक्ट आयला. तिनी सिग्नलांतल्यान आल्लें बोलचे सर्कल आनी ओल्ड मार्केट सर्कल हांव तिनी सिग्नलांतल्यान रावून आयलां. आनी हांव अंकीत जैन आतां कशें आसा, ताणें आतां एश्युरन्स दिला आमकां की आपूण टोटली हें आपूण मॅनेज करता, आपूण सगळें मेंटेनन्स बी आपूण. कशें आसा ताकाय खंय तरी बेनिफीट आसूं जाय. सो ताजें इतलेंच म्हणणें आहा की आपल्याक एक बारीकसो एडवर्टायजमेंट करपाक तुमी हें दियात. So he should get something and get revenue, something, and he can spend on that खर्च मेंटेनन्साक खर्च करपाक लागून. सो आतां एडवर्टायजमेंट करतलो जाल्यार आमी चीफ ऑफिसराक विचारलें, आमी आमचो टॅक्निकल एडवायजर सुप्रीम कोर्टाच्यो हायकोर्टाच्यो कांय गायडलायन्स आसात. बेश्टोच उठ तुका एडवर्टायजमेंट होल्डिंग करपाक मेळना, गायडलायन्सच्यो फिक्चर्स आसात. विदीन द फ्रेम ऑफ हायकोर्ट त्यो सगळ्यो गायडलायन्स ताणें पळोवच्यो पडटल्यो आनी त्या गायडलायन्सा प्रमाणेच एक गायडलायन्साचे एक हें हर्ट ना करता, म्हणजे गायडलायन्स खंयच रुल्स एंड रेग्युलेशन न मोडटा आमी ताका हें करतात. अंकीत जैनाक तो ऑलरेडी इज एग्रीड. ताणें सांगलां टोटल आपूण मेंटेनन्स करता, आपल्याक खंय तरी बारीकशें तुमी एडवर्टायजमेंट दिया थंय तितलोच फ्रेम आसा, नॉट इन अदर वे. So in principle we agreed, he is also agreed and he is maintaining. ताणें म्हणला थ्रू आउट आपण मेंटेन करता. सो आतां ते कशे गायडलायन्स कशें करप, म्हणजे रुल्स एंड फ्रेम म्हणजे हायकोर्टाचे गायडलायन्स आमी मोडनासतना विदीन अ फ्रेम ऑफ गायडलायन्स वील ब्रिंग इट बिफोर द कावन्सील एंड वी विल इश्यू हिम द परमिशन. आनी जें आतां सुरळीतपण चलता, पूण जें एश्युरन्स हांवें दिल्लें, क्रिटिसिजम खुबशें केलें, म्हज्या आमदाराचेर केलें, कावन्सिलाचेर क्रिटिसिजम केलें. कशीच गोश्ट एक रातया भितर जायना. क्रिटिसिजम करप हें व्हेरी इजी आनी काम करप रिजल्ट आज तुमच्या मुखार आसा. हांवें प्रत्येक गोश्टी कितें करता आसतना हेस्टी काम केलें ना. हांव कितें करता आसतना विचारपूर्वक काम करता आनी कांय गोश्टी इमिजिएटली जाता, कांय गोश्टीक टायम लागता, पूण टायम जावन जी गोश्ट जाता पळय ती बरी जाता, विचारपूर्वक जाता. आज तें सिग्नल ताका हाडून ताका ताणें तो पळय ताजें आमी समजूं जाय. ताणें तें एक वेळार घातिल्लें
आनी ताणें बोळोन येदे वेळार तें सिग्नल घातलें ताका ताजो बेनिफीट कांय ना. आतां आमी तो अंकीत जैन म्हणटा, मिस्टर अंकीत जैन, ताका सगळें समजावून सांगलें कितें अशें अशें तोय एग्री जालो. इन प्रिंसिपली ताका आमी आतां म्हणलां की तूं थंयच तेच फ्रेमांत पूण विदीन द फ्रेम ऑफ कोर्ट हायकोर्ट गायडलायन्स आनी सगळें हें करून सगळें लिगल सगळें फॉल्ट म्हणल्यार टॅक्निकल कितें फॉल्ट कितें थोडे ते कितें म्हाका कशें सांगलें तें आय कॅनॉट याद ना कितें तरी ते पार्ट्स वता पळय. लास्टाक कशें आहा ती सिग्नल्स कंटिन्युअस चलपाची, कळ्ळें न्ही. सिग्नल कंटिन्युअस चलपाचें आनी तेका टायमर आसता. ह्या सायडीन 30 मिनटां, ह्या सायडीन 30 मिनटां, ह्या सायडीन 45 सेकंद, अशें ते सेकंदान ते इलेक्ट्रॉनीक न्ही ती. म्हज्या घरान टीव्ही आसा, म्हज्या घरान कंप्युटर आसा, म्हज्या घरान सगळें मोडटा केन्नाय मोडटा, टीव्ही केन्नाय बंद पडटा. मागीर थोडे म्हणटा आयसी गेल्ली कडेन आसा, थोडे म्हणटा आनी कितें गेल्ले कडेन आसा. टेक्निकल आनी कितले पूण डिमांड तोच आशिल्लो न्हू तुका हरशी तुगे ओपोजिशन कावन्सिलर तेच सांगताले की तेजो एमयू कितें आहा तो हें कर म्हणून. कशें आसा पण ताका तुमी टायम पिरियड मागलेलो. टायम मागिल्लो न्ही, टायम मागिल्लो ताणें रावचें आशिल्लें. थोडे कावन्सिलरांनी म्हाजे कडेन टायम मागलो. हांव ताका म्हणलें अरे सडनली ती बंद पडल्या न्ही. आतां खंयचीय वत आतां फॉर एक्झाम्पल हांव मोटरसायकल घेवन म्हजी गाडी घेवन वता. आतां काल म्हजी मिसस पणजी गेल्ली, पणजी वयता गाडी वाटेर थंय बंद पडली. ताणें म्हाका हांव मिटिंगाक आशिल्लो, ताणें म्हाका फोन केलो म्हजी गाडी वाटेर गाडी पंक्चर जाली. गाडी पंक्चर जावप हें म्हज्यान तुज्या हातांत आसा. पंक्चर जाली न्ही ती. तिणें म्हाका हांवें म्हज्या फ्रेंडाक फोन केलो, म्हजी घरा कडेन चल्यान घरा हांव एक्झाम्पल सांगता, चल्यान म्हजी वयर फ्लॅटा वयल्यान सकयल चावी उडयली दुसरी गाडी म्हजी काराची. म्हजी कार घेवन तो थंय सकयल हायवे बायपास हायवेचेर गेलो आनी तो थंय येवन तांकां घेवन आयलो. 4-5 पणजी कितें फंक्शनाक गेली ती, तांकां घेवन आयलो. पूण हें करपाक टायम लागता न्ही, ती थंय 1 वर रावचें पडलें. हें करपाक टायम लागता. आतां पळय एक 8 दिसा टायमा भितर सगळें सोल्युशन जालें. आज ते तिनी सिग्नल बंद करता. मुद्दम हांव परत एकदां सांगता, हांव आतां मुद्दम तुमचे म्हऱ्यार लेट पावपाक कारण कितें हांव थंय जंक्शनाचेर रावलो, त्या सिग्नलार रावलो, बोलशे सरकले सिग्नल रावलो आनी ड्रायव्हराक म्हणलें त्या सायडीन मुद्दम सकयल कोलवा सरकले थंय सिग्नल रावलो आनी थंयच्यान आतां हांव पावलो.